ही आशिल्ली इनिशियल 4 रिएक्शनां मुख्यमंत्री, इंडस्ट्री आणि टॅक्स चार्टर्ड अकाउंटंट आणि फॉर्मर इलेक्शन कमिशनराची. आनी एक व्यक्ती ह्या डिबेटाक प्रयत्न करताले हाडपाचे, ते म्हणजे काँग्रेसीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येवपाक शकले ना, दे कूड नॉट कम. पूण ह्या इनिशियल रिएक्शनाचेर हांव मुख्यमंत्र्याक एक प्रश्न विचारता. सीएम, नॅशनल आनी ग्लोबल ट्रेंड जर पळयलो इकॉनॉमीचो, इवन आमचे स्वता देशाची सुद्धा परिस्थिती, युनियन गव्हर्मेंट तुमी पळयलो, देर इज होल लॉट ऑफ पॉलिसी पॅरालिसीस. इन्वेस्टर फुडें येवपा सोदना. पेट्रोल प्रायसीस आर रायझींग. लँड एक्विजिशन पॉलिसी तांची गडबडल्या. दे आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसिजन्स. देर इज पॉलिटिकल इन्स्टेबिलिटी. सगळ्यो गजाली इकॉनॉमीक ग्लोबल एज वेल एज इंडियेक आसतना गोंयची इकॉनॉमी जी तुमची टुरिजम सॅक्टराचेर आसा, वीच इज फॉरेन टुरिजमाचेर, मायनींग आसा, वीच इज अगेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कितली वर्नरेबल, ऑर इज इट इम्यून टू ऑल दीस फॅक्टर्स? इज इट इन्सुलेटेड फ्रॉम ऑल दीस फॅक्टर्स? कारण 2008 जेन्ना अमेरिकेचे स्लो डावन जाल्लो तेन्ना आमकां रिएक्शन दिशिल्लें आमच्या बजेटाचेर. 1240 कोटी मेरेन एक्च्युअल फिस्कल डेफिसीट घेतलें सरकारान. कॅपिटल हातूंतल्यान नॉन प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणजे अक्षरशः सॅलरींक पयशे घाले. 1245 कोटी मेरेन फिस्कल डेफिसीट घाले. इम्पॅक्ट दिसता. तुमी येद्यो व्हडल्यो गजाली जेन्ना करतात, हो इम्पॅक्ट कितें घेतला तकली? नाही, पयलीं म्हणजे नॅशनल लेवलचेर बजेट, हांव देशाचो फायनान्स मिनिस्टर आशिल्लो जाल्यार म्हजे एंगल वेगळे आसतले आसले. ताणें पेट्रोलाचे पळय सांगलें, इट इज नॉट एक्झॅक्टली वी आर गोइंग टू मॉनिटर. आय हॅव वॉट इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम एक्ट, वीच येस आय एग्री. सावंतवाडी आनी कारवारचे पेट्रोल पंपाचें गिरायक कमी जातलें 20-25%. बंद पडचें ना तें, कारण आमी मॉनिटरींग आमचें आसतलें. म्हणजे हांवें ऑलरेडी सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटाक म्हाका काल पर्यंत सांगपाक येना आसलें, पण हेवटेन बजेट प्रेझेंट करता आसतना ताका मूव करून फाल्यां कडेन फायल घेवन यो म्हणलां. वी ऑल बॉर्डर पेट्रोल पंप्स विथीन 5-10 किलोमिटर्स ऑफ द बॉर्डर वील बी मॉनिटर्ड फॉर सेल. कारण कायदो कितें सांगता की पेट्रोल फक्त टाकयेन घालपाक येता, कॅनांनी व्हरूंक येना. सो ऑल सेल ऑफ दीस वील बी डे टू डे मॉनिटर्ड टील आय कम विथ द legislation on entry toll, which will be between 100 to 200 rupees. Entry toll असतो. त्यानंतर कोणाक येवन घालपाचें जाल्यार घालूं न्ही. But Goa is the only state where 100% abolition of the VAT on petrol is there. ना 0.1% दवरला ऑडिटा खातीर. 0.1% हे करपाक. इट्स लायक अ टॅग. So that I know where what is going. 0.1% almost केल्यार पेट्रोलाचो रेव्हेन्यू कळटा आणि पेट्रोलाचो कितले टॅक्स फोरगोन आसा तितलोय कळटा. दोन्ही कळटा. म्हणजे इट इज अ इंडिकेटर. आमी जशें ल्हान कागदाचो कपटो काडून उदकान उडयता, उदक खंयच्या वाटेन व्हांवता तें पळोवपाक, तसो तो 0.1% म्हणजे 5 पैसे 5.5 पैसे. दॅट इज एन इंडिकेटर. दॅट इज वी वील मॉनिटर इट थ्रू दीस सिस्टम, बिकॉज लॉ सेज यू कांट स्टोर इट इन टँक्स. यू कॅन ओनली पोर इट इन द टँक ऑफ द कार. त्यामुळे गाडी भरून वतली पेट्रोल, हाचे बद्दल शंका ना, वचूं ताका फुड्याक. पण जो कोण ट्युरिस्ट गोंयांत येता तो 100 रुपया किंवा 200 रुपया बॉर्डरीचेर दिवपाक ताका व्हडली डिफिकल्टी ना. कित्याक गोंयांत तो भोंवतलो पळय म्हटल्यार पयलीं म्हणजे डिझेलाचेर काडून ना. चडश्यो गाडयो ट्युरिस्ट गाडी गोंयांत येता डिझेल येतात. थोड्यो प्रायवेट ज्यो येतात पळय हाज्यो त्यो पॉश गाडयो येतात. तांकां सवाय हे ते 200 रुपया म्हणजे कांयच न्ही. आनी हांगा ते भोंवले जर तूं गोंयांत जाल्यार द सेवींग इज मच मोर दॅन दॅट. त्यामुळे दे विल नॉट कंप्लेन ऑन द एंट्री टोल. No, and there will be also saving because government uses a lot of petrol. Government also uses a lot of petrol, so ती saving करपाक शकता. ओवरऑल इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स जे कमी आसा. नॉट कॉन्फिडन्स. तूं पयली गजाल लक्षांत दवर, पेट्रोल इज वन ऑफ द मेजर पॉयंट ऑफ एडिंग इन्फ्लेशन. वर्ल्ड वायड पेट्रोल इज बिटवीन 40 to 45 रुपीज. इंडिया इज द ओनली कंट्री वेर इट इज क्रॉस 70 रुपीज. हांव डॉलर इक्विवलंट मल्टिप्लाय करून उलयता. अमेरिकेन आतां काल हांवें म्हज्या तल्या कडेन चॅक केलें, इट इज अबावट 42 हातून टॅक्सासान एवरी आजचें कन्वर्शन केलें जाल्यार. सो व्हाय वी शूड पे 72 रुपीज ऑर 70 रुपीज? आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर पयशे करता. दॅट इज ओनली सोर्स दे हॅव बीन टॅपिंग. दे तांकां अक्कलूच वापरिना ते खरें म्हणजे. देर आर मेनी सोर्सीस वीच कॅन गीव देम ह्यूज मनी. देर इज अ लॅक ऑफ टोटल थिंकींग एट द सेंट्रल लेवल ऑन फायनान्सीस. गोंयांत हांवें विचार केला, तुमकां खूब जाणांक खबर आसचें ना, पण म्हजें जर तूं बारीक प्रपोजल वाचशात, यू वील रियलायज
that I will be collecting 1 crore, 5 crores, 10 crores from different SUV. For example, part of the petrol is compensated through toll entry. Part तातलो जो हे आसा तातून SUV above 15 lakhs 2% टॅक्स वाडयलो. रोड टॅक्स हांवें सगळे अक्रॉस 1% साधारण वाडयला. पण तातून एक काम केल्या, कंपनीज विथ लेस दॅन 50 lakhs हॅव बीन ब्रॉट अंडर इंडिव्हिज्युअल कॅटेगरी. हो एक मेजर कंप्लेन आशिल्ली, ल्हान कंपन्यांकूय चड टॅक्स भरचो पडटा. सो देर इज अ स्लाइट लॉस देर. पण ओवरऑल 1% हांवें टॅक्स हाजेर वाडयला. तातूंच्यान जे पयशे येतले ह्या टोल एंट्रीच्यान येतले 170 कोटी पेट्रोलाक जे वता ते 170 कोटी पैकी साधारण 100-125 कोटी परते येतले. हांव 170 कोटी लोकांक दिता कित्याक? यू अंडरस्टँड दॅट आउट ऑफ 8 lakh व्हेकल्स 72% व्हेकल्स आर मोटरसायकल्स. आनी मोटरसायकल जशें तूं यूथ म्हणटा पळय तसो काम धंद्याक वचणाऱ्या अनेक सकाळचो येवन जर तूं पळयशी तूं पणजे एंट्री करता आसतना हांव पळयता अनेकदां मोटरसायकलीचो हे कसो येता म्हणजे थवो कसो येता ते बगळ्यांचो बी येता पळय तसो 100-150 मोटरसायकली पणजेन घुसता. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इज वीक गोंयांत भितर. म्हजें म्हणणें आहा की जो पर्यंत हांव पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बरी करूंक शकना तो पर्यंत ताका मोटरसायकलीचेर ताजो जो डेली खर्च येता नोकरी करपाक काम धंदो करपाक तातूंत भितर हांवें कॅश सबसिडी ट्रान्सफर केली ताका. इन गोवा reducing weight on petrol is an easiest way of transferring money in the hands of common man. So my logic behind it is also you have no alternative also because the entire campaign was on 11 rupees reduction mostly. Even campaign jingles पे तुमचे आशिल्ले that was on. नाही campaign करता असताना वो concept तकलीन धरूनच केला. म्हणजे it's not a it is not a television set like Tamil Nadu government gave. Anyway, yeah. ओवरऑल इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स आता सीएम म्हणटा की ही कॅन कम्पेन्सेट फॉर द पेट्रोलाचेर जे कितें तांणी वॅट माफ केला ताचेर. पूण ओवरऑल इकॉनॉमीचो इम्पॅक्ट तुमकां कितें दिसता गोंयच्या हाचेर? ती रेवेन्यू मोबिलायजेशन तांणी जे करपाक सोदतात फॉर दीज स्किम्स ते बूस्ट करपा खातीर ते सपोर्ट करपा खातीर कॅन इज इंडस्ट्री इन अ पोजिशन टू सपोर्ट हिम from taxation and from industry कडल्यान म्हाका जाय. Is industry in a position to support his revenue mobilization at this stage when the investor confidence is so low? जे पळय टॅक्साची प्रपोजल आसा ती एकाच सोर्सांतल्यान अशी येना न्ही, खुबशे कडल्यान आसा. सो एके कडेन मातशें कमी जाल्यार दुसरे कडेन कॉम्पेन्सेट जातले. फक्त हे प्रपोजल धरक एलपीजी सबसिडीची प्रपोजल धरा. फक्त एलपीजी सरकारात सबसिडी काडून 650 जर सिलिंडर पावलो सीएम जाल्यार कितलें बर्डन. तुम्ही 5 वर्सां खातीर फ्रीज केल्या सिलिंडराचे प्रायसीस. सरकारान जर फाल्यां सकाळी युनियनान काडली सबसिडी परत एज अ कंज्युमर आय एम व्हेरी ग्लॅड. कितलो साधारण लोड येता फायदो जाला. तूं हिशोब कर, तूं 12 वर्साक 12 सिलिंडर वापरता, 200 रुपया समजा वाडलो जाल्यार 2,500 रुपया पर फॅमिली पर इयर. And you take about 1.5 lakh families, not all are eligible. 3 लाखाचे लिमिट आहे. So 1.5 लाख फॅमिली घे, 1.5 लाख फॅमिली इंटू 2,500 कर, 15-30 36-40 कोटी आले. नॉट अ बिग अमाउंट. तू इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स उलयता न्ही, व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. आमी चेंबरांतल्यान हो लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 वर्सां कंटिन्युअस चेंज करता. इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स इज नॉट ऑन सबसिडीज. Investor confidence is not on your other matters like giving sales tax or exemption. नाही पण जाल्यार 80IB exemption कित्याक मागता? I'll come back to that. I'll come back to that. I will come back to that. Investor confidence is on you giving a good governance. And whatever commitments you have given, you have to honor it. आता जेन्ना इन्व्हेस्टर येता हांव तुका गोंयच्यो लास्ट 3 वर्सांची खबर सांगता and which I was vocal in the press and it appeared on some of the channels. सिमेन्साची सारकी कंपनी गोंयांत आयली. इट वॉज अ बीग वेलकम थिंग. आय मीन गेटिंग दॅम इन गोवा दे केम. तांकां तो प्रोजेक्टाचें अप्रुवल घेवपाक तांकां 8 म्हयने व्हर्च्युअली भीक मागची पडली सगळ्यां कडेन. तांकां जेन्ना लास्टाक कोण ना जाल्यार वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो कोण तरी येवन हाडपाक लागलो. म्हणजे अशी स्थिती जावपाक ना. तो कन्फ्यूज सगळे कितें करप म्हूण कळना, कोणा बरें वचप पूण कळना. सिंगल विंडो सिस्टम सीएमानी फाटल्या टर्माक काडिल्ली म्हाका करप. इवन यू कुड नॉट गो अहेड विथ द सिंगल विंडो सिस्टम. I am single window. Let me tell you. Let anyone come and tell me. I will ensure that in 7 days. Power connection जेन्ना दिवपा आशिल्ले आतां तांकां पावराचे कोण कमिटमेंट दिनात. सो प्रत्येक युनिट जे गोंया येता तांकां हॅरेसमेंट जाता. Read my budget. Actually, investor is I have read one very important statement which has escaped your mind. Because it is two-liner.
forget about It says that IT, IDC and EDC will be managed by professionals. Please read it. No, but But your power department is not giving. This is one of the biggest political courage which I have shown, where म्हणजे हांव तुमकां स्पश्ट सांगता की थंय हांव पॉलिटिशनाक पॉलिटिकल रिजना खातीर हे करचो ना. म्हणजे थंय समजा एखादो पॉलिटिशियन बरो प्रोफेशनल देन आय कॅन थिंक ऑफ इट, बट हांव कॉम्बिनेशन दोन्ही पॉलिटिकल घालचो ना. म्हणजे चेअरमॅन समजा असलो, आय हॅव नॉट एलिमिनेटेड पॉलिटिशियन, बट आय सेड इट विल बी प्रोफेशनल. It will not be Babu Kovrekar. It will not be Agnel Fernandez. One of the major now again. Now again, आम्ही इतल्याकूच सांगता, because they did not have anything to do with the. I know. सध्या EDC आणि IDC ची जी बॅलन्स शीट ग्रीन दिसतात ती फक्त जमनी विकून दिसतात. Otherwise they are in red. EDC Otherwise they are in red. EDC is not doing anything. See, forget about म्हाका हांव एक तुका प्रश्न value विचारता, investor. EDC चो रोल कितें? EDC इज रोल इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा म्हणून म्हणटात. कितें इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट काय 4 बार्जी दिल्यो आणि 2 आनी कितें केलें? पाट्यार जमीन विकून ती 90 कोटी कितें दाखयता अजूनही. पैसे आसा हो वेगळो विशय, प्रॉफिटान आहा लॉसान आहा तो मागीर विशय पळोवया. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ज्याच्या खातीर तुमकां निर्माण केला पळय ताजेर तुमी कितें डिलिव्हरी केली. फुडल्या वर्सा म्हाका तूं हो प्रश्न विचार. आय हॅव ऑलरेडी डिक्लेअर्ड 5% इंटरेस्ट सबसिडी फॉर बॅकवर्ड एरियाज. डू यू नो द मिनींग ऑफ इट? तू 10 कोटीचे लोन घेतले आणि थंय घाले जर तू जाल्यार नाही 5 लाख कोटीचेर 5 लाख फायदो जातलो, 10 कोटीचेर 50 लाखाचो इंडस्ट्रीक दर वर्साक फायदो जातलो. 10 वर्साक 5 कोटी रुपये मेळ्ळे 10 कोटीच्या इन्व्हेस्टमेंटाचे. सीएम ह्याच कॉर्पोरेशनाच्या मुद्द्याचेर एक फुडें वचून एक बारीकसो प्रश्न विचारता. ओवरऑल आमचे एक 13-14 कॉर्पोरेशनां जर पळयलीं, एक 2-3 कॉर्पोरेशनां आर इन ग्रीन बॅलन्स शीट्स. अदरवायज बाकीची कॉर्पोरेशनां आमी तांचो सोशल कमिटमेंट म्हणटात आनी दे आर टोटली सर्वायविंग ऑन गव्हर्मेंट सबसिडी. म्हणजे असो कितें एक मेकानिझम ह्या कॉर्पोरेशना बरोबर घडये आसूं शकता की परफॉर्मन्स बेज अबयूज, बाबा तुम्ही अमूक पॅरामिटरांनी परफॉर्म करा आणि ग्रँट घेयात अथवा आमचे असिस्टंट घ्या, अशें कितें आसूं शकता. सरकारा आनी कंपनीन हो महत्वाचो फरक आहा. आय एम नॉट सेईंग दॅट दे शूड बी नॉन परफॉर्मिंग. आय एम नॉट सेईंग दे शूड बी मेकिंग अननेसेसरी लॉसीस. They can cut down on the unnecessary losses, but sometimes they have to be they will be loss making because private sector can never provide तुका म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल कदंबा ट्रान्सपोर्ट असत, तुका कदंबा ट्रान्सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार तुका बशीन गोंयान भोंवपाकूच. आतां हांवें 300 बशी घेवपाक 30 कोटी रुपया येयल्या, त्यो कित्याक दिल्या? हांव तुका एक प्रश्न विचारता. कोलगूटच्यान कोणाक पणजे येवपाचें रातचे 5:30 बस आहा? वी आर प्रोवायडींग दॅट बसीस. आय एम लिंकिंग ऑल कोलगूट जेन्ना आमी कॉर्पोरेशन अशें उलयतात, थोडी आतां कॉर्पोरेशन कित्याक केली, कित्याक जर डिपार्टमेंटल फॉर्म जर आशिल्लें तर तातूंत भितर लॉस जातलें आनी तातूंत भितर एफिशियन्सी येवपाना. सो थोडी कॉर्पोरेशन अशी आसात विच आर कमर्शियल अंडरटेकिंग्स, तांणी प्रॉफिट करपाकच जाय. कदंबा कॉर्पोरेशन शुड मेक ए प्रॉफिट. आत ना जाल्यार 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी इट्स ए कमर्शियल अंडरटेकिंग. ना इफ द प्रायव्हेट सेक्टर मेक्स ए प्रॉफिट by running buses, then Kadamba should aim at making profit. Has to aim at least. But there are थोडी corporation असतात, their job is प्रायव्हेट सेक्टरांतल्या ड्रायव्हरांक कदंबा भशेन पगार मेळचो ना. प्रायव्हेट सेक्टर डज नॉट हॉनर गव्हर्मेंट कमिटमेंट्स ऑन 50% हे बी ते काय करतात. आम्ही ब्रेका कडेन येता. आमी बारीकसो एक सध्या विसव घेवया. विसवात नंतर आमी परत उरोवया या कॉर्पोरेशनाचे फंक्शनिंगाचेर. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.